हॅलो गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग. कशी आसा सगळी? बरी आसात न्ही? बरी मस्त मजेत अशी रावात. आमी बी बरी आसा, एकदम घटमूट अशी. तर आयज आसा बुधवार आणि आयज नरक चतुर्थी अशें म्हणटा न्ही, नरकासूर दहन बीन आयज. तर फाल्यां दिवाळी, पोरा लक्ष्मी पुजा, मागीर पाडवो, भाऊबीज, मागीर हें आसतलें तुळशी लग्न. तर आतां लायनीन फेस्टिवल्स जे आसा पळय न्हू आमचे ते चालू. तर आयज नरकासूर बीन गोंयांक बीन नरकासुराचो हें फंक्शन म्हणल्यार जाता, तुमी व्हडलें जाता सारकें न्ही सेलेब्रेशन. खूब जाणां आसतलीं जी तुमी आयज पळोवपाक बी वतलीं. आयज म्हटल्यार जेन्ना तुमकां हो व्हिडियो मेळटलो पळय तेचे 1-2 दीस पयलीं पळोवपाक बी वयतलीं तुमी जण. हां पळय, फोन करून सांग तिका. सो व्हिडियो बी पळयता काय विचार ती. तर मडगांव, केपें, इवन सावड्ड्या सुद्दां बरें जाता हें नरकासूर दहन बीन. आमी वयतालीं पयलीं लग्ना पयलीं बीन, म्हणल्यार अशें पळोवपाक बरी उमेद येताली. रातचें वचप आशिल्लें आनी लेट नायट हें सगळें करून घरा येवप. दुसरे दीस दिवाळी काडटा फुडें फोव खावप तें सगळें आसतालें, बरी मज्जा येताली. हांगासर नरकासुराचे अशें इतले म्हटल्यार अशें कॉम्पिटिशन्स एंड ऑल जाता पळय तसलें सगळें ना. बारीक बारीक आतां सांजे न्ही दनपारचे जाता, भुरगे रस्त्यार घेवन रावतले नरकासूर बीन. हां तितलेंच आसतलें. आनी फाल्यां आसा दिवाळी, सो म्हाका आयज वचपाक जाय सांजचे मार्केटांक. थोडेशें शॉपिंग म्हणल्यार काडटा जी आसा पळय ती हांवें हाडली. मेन म्हणल्यार काडटा जाय आशिल्ली म्हाका. एवरी इयर हांव मार्केटांतल्यानूच हाडटा. काल भाभी थंयच्यान हाडली, थंय आशिल्ली ती काकीन बी काडलेली. सो म्हाका 4 घेवन येयले. आमी 2 जाणां न्ही, ती 2-2 4 पुरो जाता. सो ती 4 काडटा हाडल्या. आनी रोजां हाडपाक जाय मेन म्हटल्यार. हां 2 जाण म्हटल्यार आपुणूच एकलोच फोडटा खंय. लोक म्हणटा खंय मागीर कोण 2 जाण फोडटा काय म्हणून. एकलोच फोडटा तो, हांव फोडना. हांव आरत दाखयता न्ही, सो एकलोच फोडटा तो. तर म्हाका रोजां, स्वीट्स एंड बाकीचे सगळे बारीक बारीक कितें आमाडे मेळटा जाल्यार पळोवपाक जाय, ते सगळें करपाक जाय. हांव एवरी इयर न्ही चण्याची उसळ, आमाड्याची चटणी, बटाट फोव, दुदांतले फोव करतालें दिवाळेक दिसा. पण अंदू म्हाका आजून तरी आमाडे मेळना. आयज मार्केटान मेळटाले पळयता. काल आशिल्ले मडगांव सावड्ड्या 50 रुपयांक 8 येद्देशे बारीक आसले आनी 50 रुपयांक 8 म्हणून व्हडले. बट ते आमाडे जे आसले पळय ते खड्डे, म्हटल्यार मांस कांय आसना तांकां, घटच आसता पळय भितर तो, तशेंच आशिल्लें. सो ताका लागून आनी ते हाडूना काल हांवें. आनी हो पळयात म्हाजो आकाश दिवो रेडी जालो. फाटल्यान मागीर दाखयता तुमकां. सांजची लायटली आमी सगळें लायटींग बी घालतली तेन्ना दाखयता. हें लायटी घालपाक जाय आयज. मागीर सांजच्या मार्केटांतल्यान येवन खुबशें काम आसा. आनी पयर हळडी कुकुमाक जी फुलां हाडलेलीं पळय हांवें, ती खुबशीं फुलां उरल्या. तर ती न्ही म्हाका गुंतून परत कृष्णामुर्ती कडेन व्हरून दिवपाक जाय. पयर हांव वचून आनी आकाश दिव्याच्या बोवाळाक उरलें, तर त्या दिसा बी दिवप जालें ना. काल म्हटल्यार काल थंय गेल्लें न्ही कजनागेर, सो कालचो दीस थंय गेलो. अशें करून ते दिवकूच मेळना. फ्रिजान दवरल्या फुलांचो. ती आयज गुंतून म्हाका व्हरून दिवपाक जाय. फ्रिजान बी जागो खूब घेता, सगळे दिल्ल्यो पोटल्यो 2 आसा. सर तें सगळें करपाक आसा. आनी तेच्या पयलीं आमी पर हांगासर आसा, ब्रंच चालू आसा आमचो. ब्रंच दाखयता तुमकां. सो हें पळयात हांगासर आयज आमगेर कितें आसा रे फॉर ब्रंच. कसलो आमी मिल्कशेक केला, फ्रुट्स, ड्राय फ्रुट्स घालून. एप्पल आनीक ड्राय फ्रुट्स घालून आमी मिल्कशेक केला. आनी हे पयर आमी गेल्ली पळय न्ही घरा कडेन, तेन्ना मान हो ग्लास दिल्लो हेका म्हणून. सो हांवें म्हाजो हो ग्लास, हे जे आसा पळय जार सोदून काडला आशिल्लो भितर, आजून यूज करूं नाशिल्लो. सो आतां हो सोदून काडून दोगांयकूय सर्व केला. आनी हो बसला. हांवें कितें म्हटलें, राव रे व्हिडियो करता हांव अशें म्हटलें म्हणून बसलो तो. स्टर कर तुगेलें मातशें. तो बसलेलो. केन्ना जातलें आपूण केन्ना पितलो घाण तोंडां लायता सोपोन काडटा पळय. हां बरें जालें न्ही ड्रायफ्रुट्स आनी मिल्कशेक. सो हें म्हाजो वांटो. सो हे सगळें आमी आतां पिवन घेतलीं. थोडेशें काम आसा तें करपाक जाय, तें करता आनी मेळटा तुमकां मागीर. आनी हो पळयात आकाश दिवो उलटो आसा हो, परतो करून दवरला शेपड्यो वयले सायडीन करून. सो असो हो आकाश दिवो हांवें केला. हो उलटी सायड, ही सारकी सायड, म्हळ्यार ही वयली सायड, ही सकली सायड, तशें असो तो. जायना रे तो उलटो, फुट्टलो न्ही. मागीर तुमकां लायता तेन्ना सारकें दाखयता. असोच करून दवरला हांवें सद्या. तो हांगाच दवरला, आतां लावपाक जाय न्ही म्हणून.
सो चलात आमी हे पिवन घेता थोड्या वेळान रांदपाचें काम आसा तें सगळें करता आनी मेळटा तुमकां टायम 11:15 जाली कसो टायम वयता कळच ना मेळटा थोड्या वेळान कामां करता करता न्ही टायम कसो वता कळच ना आनी आतां तर हालीं हेचे दिवाळेचे दीस तर कामां न्ही मातशें एक्स्ट्राच आसता डेली हरशीं आमचें आसता न्ही रांदपाचें जेवपाचें हेंच आसता म्हळ्यार घराक जें रुटीन काम आसता तें आतां इल्लेशें क्लिनींग हें कर तें सगळें आसता सो ते सगळें केलें व्हिडिओ स्टार्ट केलो सकाळीं हें सगळें केलें बेगीन रांदली बीन जेवली आनी आतां न्ही आमी वता मार्केटान जशें की तुमकां सकाळींच सांगलें पळय की मार्केटान वचपा जाय म्हणून तर वता मार्केटान थोडें जें कितें आतां फाल्यां दिवाळेक परां लक्ष्मी पुजनाक जें कितें जाय पळय तें सगळें घेवन येवपाक जाय हॅलो तर तें सगळ्यांनी आतां घेवन येवपाक जाय पळयता आतां लक्ष्मी पुजन कशें तें अशें म्हणटा की फाल्यां दिवाळी न्ही तर फाल्यां सांजचोय बी लक्ष्मी पुजनाचो मुहूर्त आसा आनी परवांय बी आसा म्हणून तर फाल्यां ब्रेस्तान न्ही फाल्यां केल्यार बरें जाता आशिल्लें अशें बट पळोवया आतां सगळीं कशीं करता ती गांवांत सगळीं कशीं करतात त्याच प्रमाणे करपाक जाय न्ही गांवच्या वांगडा चलपाक जाय तर पळोवया कशें कितें जाता तें नाजाल्यार आमच्या मनान कशें येता तशें बीन मागीर रे पळोवया कशें कितें तें आनी आतां सांजचो व्हडलो टायम जालो ना भायर वताचो रखरख आसा बेगीन आमी मार्केटान वता हेकाच लागून की सांजचें येवन मागीर हें लायटिंगाचें सगळें काम आसा म्हाका फुलां बीन थोडीशीं गुंतपाक जाय सांजचें पुजेक वचपाक जाय तें सगळें काम आसा तेका लागून म्हटल्यार आतां मातशें बेगीनूच वचून या वत म्हणून सगळींच कामां आडून दवरून उपयोग ना न्ही अशें म्हणून तर आतां बेगीन जेवल्यान दनपारचीच आतां आमी भायर सरता वचपा खातीर तर वता मार्केटान जें कितें जाय तें घेता पळयता कशें तें आजून आमचें कांय फिक्स जावना कारवार वचपाचें काय सदाशिव गड्यार वचपाचें तें पयलीं पळयता सदाशिव गड्यार कशें कितें मार्केट आसा कितें लागलां म्हळ्यार बारीक घेवन बसता न्ही वेंडर्स तें कशें कितें आसा पळयता थोडे फार फ्रुट्स बिट्स जाय नाजाल्यार कारवार वचून घेवन येतलें मागीर कशें कितें जाता तें पळयता म्हळ्यार हांगा कशें कितें मेळटा तें तर पळोवया खंय पावता ती तुमकां तर कळटलेंच मागीर मुखार मार्केटान पावलें की आनी बेगीन वचून बेगीन येता आमी सो चलात तर मेळटा मागीर थोड्या वेळान मार्केटान पावलें की पळयता रश आसलो जाल्यार चड कांय शूट करचें ना नाल्यार थोडे फार शूट न्ही तुमकां करून दाखयता सो आमी दोगांयनी सामकी फूल पॅक जाल्या कित्याक की वत तुमी पळोवपाक शकता कितलें कडक आसा तें बेश्टें नाका शेवट जाता मागीर ताका लागून फूल पॅक जाल्या आनी मेन म्हटल्यार कितें जाता जाणा मार्केटाक आतां दिवाळेचे दीस न्ही सर रश आसतलो बारीक ते रस्त्यार बिस्त्यार घेवन बसता सो मागीर तें पार्कींग मेळना हें मेळना तें मेळना तो प्रॉब्लम जाता ताका लागून हेंच घेवन या म्हटल्यार बायकूच घेवन या अशें म्हणून आसूं आमी न्ही फुलां घेतली सगळ्याक अशें करून फुलां बसल्या घेवन आनी आमी बॅग प्लास्टीक कांय घेयनासतना येयला खबर आसा आमकां एवरी इयर प्लास्टीक मेळना म्हणून स्टील आनी आमी प्लास्टीक बी कांय घेयनासतना बॅग बी हाडून या 5 मिटर आहा हाय ते हे 5 मिटर गाडयां भितर घालूं नाका सो घेतली आमी भरपूर आहा तेंचे कडेन सिंगल कलर जाय सिंगल कलर अशें करून पानां धरलेली जाल्यार ती बीन आसा तांब्याचे मेळटा हय मेळटा चांदीचे तांब्याचे मेळटा तितले म्हाका वचना बाबा 50 रुपया म्हणल्यार लोक हें करता ते कमी बरी रेट हय रेट बरी आसतली स्पेशल हाडूं जाता असले व्हेल्ले तुमचे कडल्यान असले आहा न्ही ते आमगेले रेड कलर 30 रुपया ते व्हरून चांदीची हे बी हांड दवरली न्ही तेन्ना कितें घेवया
नाका जालें बाजारान शी वताक आनी हें आनी तें नाका अशें. आनी एक्चुली अशें चिंतलेलें की सदाशिव गडार जे जाय पळय न्हू तें सगळें पळयतलें घेतली आनी मागीर ऑप्शन ना अशें दिसता जाल्यार मागीर कारवार वयतली अशें म्हणून. बट जेन्ना आमी पळय सदाशिव गडार गेली तेन्ना बाजाराक पळोवन तर अशें दिसूच ना की दिवाळी म्हणून. पयरचे व्हिडियोन तुमकां हांवें दाखयल्ले पळय कालच्या और परचे समथींग व्हिडियो जेन्ना हांव सावड्ड्या गेल्ले पळय त्या दिसा हांवें मार्केट अशेंच कारींतल्यानच मातशें दाखयल्लें. बट 2-4 दीस आशिल्ले दिवाळेक स्टील दिवाळेची इतली हें आसलें एक रौनक म्हणटा पळय तशी मार्केटान लागता. आकाश दिवे, पणट्यो, फोव, गांवठी फोव, मागीर काट्टां, आमाडे सगळें विकपाक येता. मातयेचीं आयदनां बिदनां सगळें इतलें बरें दिसता ना पळोवपाक. घेवपाचें मन ना न्हू जाल्यार ते वरायटीज पळोवनूच सामकें मनाक हें जाता की घेवया म्हणून. आनी कसलें फंक्शन जें आसा जावं कसलो फेस्टिवल जो आसा पळय तो सेलेब्रेट करपाचें आनी उमेद येता. बट हांगासर मार्केटाक पयलें न्हू कितें सेलेब्रेट करपाचें मन आसल्यार आनी उमेद आसल्यार बी न्हू तें हेका पळोवन वता मार्केटाक. कित्याक की कितेंच जाय तें अवेलेबल मेळत ना. आतां अशें म्हणना की गोंयान बरें जाता हांगा बरें जायना अशें ना, हांगाय बी बरेंच जाता. आतां कारवार गेल्ले आमी, कारवार सगळे वरायटीजाचे सगळें अवेलेबल आसा, बरें मार्केट लागना. पण सदाशिव गडार कांयच मेळना. कितें जाय न्ही जाल्यार कारवार वचपाक पडटा. तें एक मातशें हें जाता. आतां हांगासर पळयलें आमी आनी मागीर कारवार गेली. कारवार वचून फुलां बी घेतली. हांगा आसा रोजां बी सगळीं आसा बट कितें खबर आसा बरीं ना रोजां, मदीं मदीं पिड्यार जाल्ली आनी हें तें. आनी सकाळच्यान तें म्हाका दिसता वताक घेवन बसल्या फुलां सामकी जाम जाल्या. कारवार बरी आशिल्ले ते ग्रीन स्ट्रीट रोड म्हणटा दिसता तेका थंय बरी आशिल्ली. सावळ्याक बीन ते बसलेले थंय घेतली आमी. सगळ्याक बरी आशिल्ली. फ्रुट्स जाय आशिल्ले. हांगासर कांय ना थंय बरें हाका संडेक कशें मार्केट लागता तशें मार्केट लागलें. इतलें सगळें न्ही रश बट आसा सगळे वरायटीज बसल्या. कपडे धरून आयदनां प्लास्टीक धरून सगळे फ्रुट्स बीट सगळे आसा. सो फ्रुट्स बी घेतले हांवें आनी बाकीचें कितें जाय आशिल्लें बारीक बारीक तें सगळें घेतलें. आनी मागीर हांगा येवन हांवें स्वीट्स घेतले. आकाशदिवो म्हणटा तूं रेडी आसा आनी बरें बरें वरायटीजाचे आकाशदिवे आसा. हांगसर न्ही चड अशें पेपराचे मेळना, प्लास्टिकाचे मोस्टली. तर हांवें पेपराचो केला. राती 12-12:30 म्हणल्यार बसून केला हांवें तो कंप्लीट. हो बी आशिल्लो म्हाज्या वांगडा, म्हाका मातशी हेल्प बी केली हांवें. सो तो कंप्लीट केलो. सगळें करून दवरलां. आतां फक्त फायनल जें फिनिशिंगाचें काम आसा तें चुला लायटी घालपाक जाय भायर सगळ्याक. एक्चुली न्ही आमी वर्सान वर्स चिंतता की वयर म्हळ्यार स्लॅपा वयल्यान अशें करून बऱ्यो घालतली भायले सायडीच्यान अशें म्हणून. बट एवरी इयर पावस आसता अंदू बी तशेंच पावसाचें. पळोवया हो कसो कितें करता. म्हणटालो की एवरी इयर आमकां पावसा लागून घालूंकूच मेळना. अंदू घालया आसूं कितें जाता तें पळोवया. मागीर पिड्यार जाता काय उरता ती अशें म्हणटालो. पळोवया कशें घालप जाता तें. आतां म्हाका सांगता 1 वर आपल्याक रेस्ट घेवपा दी. वतान जाम जालो तो बीन. सो 1 वर आपल्याक रेस्ट घेवपा दी. तेच्या नंतर आपूण गाडयो धुतल्यो आनी मागीर खंय हें घालता. मार्केटांतल्यान जें कितें हाडलेलें पळय तें अशेंच उडयलां. ही पळय फुलां, सॉफ्ट ड्रिंक, दूद, हांगासर स्वीट्स, फ्रुट्स सगळे तश्या तशें उडयलां. आनी ही काडटा काल हाडलेली भाभीगे सकून तेंचे थंय आशिल्ली. 4 हाडल्या पुरो हेकाच न्हू ती 4 पुरो जातली. सो हें सगळें हाडलां. आतां न्ही हें कांयच करना अशेंच आसा ती. मागीर काडटा थोड्या वेळान. वतान जाम जाली सामकी. आमच्या कामाक जालें स्टार्ट. मातसो रेस्ट घेतलो येवन आनी आतां न्ही गाडी धुवता. भितर वतलें उदक गाडी धुवता हें घेवन या. म्हाका काम आसा. लास्ट टायम तुमी म्हणटाली न्हू सर्फाचें उदक म्हळ्यार हांवें सर्फ हाडला म्हणून. ते सर्फ जो आसा पळय तो टायर बियर धुवपाक आनी हे शॅम्पू सुद्दां न्ही ते लिक्वीड मेळटा कार वॉश करपाचें सर्विसिंगाक व्हरता तेन्ना ते दिता थंय घेता. कार जेन्ना सर्विसिंगाक व्हरता पळय थंय पयशांनी फुकट न्ही. तें हाडून तेजें उदक करून तो यूज करता. अशें करून म्हळ्यार शॅम्पू टायप कार वॉश करपाचें लिक्वीड मेळटा. सो ते आनी सर्फान ते कितें म्हणटा ते मॅकविल्स आनी ते सगळें धुयता. तर ही कार धुता खंय, ही बायक धुता आनी त्यो दोनी बायक ज्यो आसा पळय तेंचे जस्ट बेश्टें उदक मारून वयल्या वयर कपडो मारता सारकें धुता खंय. तर हो न्ही हें सगळें वावर घेवन बसतलो हांगासर. आनीक हांव भितर हो वावर करून काडटा. फुलां अशें करून न्ही हेंच हाडलां फुलांचें दाखयता. म्हटल्यार 5 मिटर आसा अशें तो म्हणटालो. दिला तो अशें करून फूल बंचीस करून दिला तेणी. ते आतां सोडयता. हांव सोडयता इन सेन्स जाय तितले कट करता. उरलेली रोजां जी आसा पळय ती मेकळी करून सूय सगळें हाडला. फुलां गुंथपाची सूय बीन
ते सगळे गुंतून सेपरेट करता कारीक बीन आणि हेकानी आंब्याची पानां काड म्हटलेली पळय खुर्चेर काडून दवरल्या सो ते सगळे काडटा आणि हे न्ही पयलींचे आकाश दिव्याक पेपर आसलेले पळय ते काम जालें न्हू आतां हे व्हरून फाटल्यान उडोवपाक जाय तर हे सगळे घेवन बसून म्हाका आतां हें करपाचें आसा ती फुलां गुंथपाचीं आसा आनी ते सगळे जाले की ना मागीर आकाश दिवो लावन लायटींग करपाचें पळोवया कशें केन्ना कितें जाता तें पयलीं हांव फुलांचो वावर करून काडटा सगळो सो चलात बेगी बेगीन हें करून घेता आनी मागीर दाखयता तुमकां गुंतून जालें की कोणाक फुल बी जाय जाल्यार सांगात आं ऑर्डर दियात घेता तूं घेतलें आनी तूं फक्त म्हाका ऑर्डरी हाडटा हय एक कसलें काम केलां जाल्यार मार्केटींग दाखय गो कितें केलां कितें काय हांवें बी करुना पळोवना. पळय ते हे पळय सोडयले सगळी ती मिटरान हाडली ती आनी तिका अशें करून पानां घातल्या तांकां आनी सगळीं गुंतली ओके आनी ही ती त्या दिसा शेवती उरलेली पळय हळदी कुकुमाची ती शेवती आनी गुलाब घालून आंब्या पानां घालून अशें करून हें केलां हार कर समजो हार न्ही तो माळ ती हार करूं शकता तो अशी आनीक ते हें धरून अशें करून सकयल गोंड धरून तर जाल्यार कर जमतलें पळोवया सो ही आंब्या पान तुवें हार म्हणल्यार कितली बुड्डून हाडले रे सगळे ताळे मोडून ते लागताले तकले हेंय काम जालें तेंय काम जालें हय आनी ही पळय ही इतली वाजो उरल्या कारीक दाराक हेका बायकां बी सगळी करून ही उरली आनी कितें हाडले तितले आमी आतां फाल्यां दिवाळेक जाय परत लक्ष्मी पुजना जाय न्ही देवा बी घालपाना देवा घालूं जाय लक्ष्मी पुजना घालूं जाय तेका लागून कितें हाडलें म्हणल्यार हांव मागीर कामाक वयता पळय हे चल घेयला हांव बी येता जालें मागीर लायटींग 6 का 7 कितले घेयला आनी पळय हांगा लायटींग बी घेतली ऑलरेडी आनी तुमी पळोवंक शकतात पात्रांवाक जे कितें करता ते तेगे करूं दी काम आमी या आमी या आतां ब्लॉगींग बी करपाक शिकलो तो पळय एक चॅनल ओपन करून दिता नाका नाका थँक्यू सो मच तेरा काम तुजेय मुबारक म्हाका पेशन्स ना कोणी कितें कमेंट केलें न्ही जाल्यार हांव बाबा डेंजर जाता सडेसर दिले आनी गेले म्हणून हय म्हाका कांय फरक पडना ते तशें आसना ते पेशन्स पयलीं म्हाजे कडेन नाशिल्ले आतां म्हाजे कडेन बेला ना ना म्हाजे कडेन आसा म्हाजे कडेन ना तो पेशन्स तुकाय बी येतलें ना नागले आसा हांव बाबा रिप्लाय दिवपाक फाटी फुडी करना चल बरें बाय 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 हे काम न्ही हांगासर अर्द्यारच पडलेलें आसा पळय आनी भायर लायटिंगाचें काम जालें घातलें फायनली आनी नरकासूर येयला आमच्या हांगासर दाखयता बरें वाजय बरें नरकासूर घेवन कोण आसा हो गौतम हे गौतम न्ही आनी हे फायनली लायटींग जें सगळें तें घातलेलें करंट मारीत रे आनी एक लायटच पेटना आमची पेटली सो आनी हो हांगासर हांवें केल्लो आकाश दिवो नरकासूर असले पॅटर्नाचो केला हांवें आकाश दिवो स्ट्रिप्स लावन हालना मरे तो बॉय बरो जिंगालाला केला तेका हांवें कर्ल्स बी घातल्या तेका हे हांगासर दिसता पळय कर्ल बी केला मस्त कसं दिसता सांगा आतां तुमकां लागींच्यान दाखोवंक मेळत ना दाखयता म्हणल्यार विसरलें हांव दाखोवपाक डायरेक्ट लावन सोडलें हांगा मच्छरांनी इरिटेट केलें दार घाल रे तें सो लायटींग बी घातली आमी आनी आसा लायट्स बट घालूं बेजार येता म्हणून एवरी इयर आमी हांगा घालत नाशिल्ले केन्ना दोनूच घातले न्ही रे आमी हांगच्यानूच स्टार्ट करतले आनी त्या सायडीन म्हळ्यार घालताले थंय एंड म्हटल्यार त्या सायडी बी घालूं ना चोडो बेजार येता खंय तेका आनी हे हांगासर भायल्यान मागीर दाखयता फाल्यां पणटी बी लायतले न्ही तेन्ना मागीर दाखयता हांवे बी घातले जालें फायनली मेन काम जें आसा पळय न्हू तें जालें
एक रिलीफ असो. आता फाल्यां दिवाळीची तयारी करपाक जाय. तुम्ही म्हणटली आता दिसाक हे कितली दा रेडी जावन खंय खंय वता काय म्हणून. तर आतां सांजची जाल्यार 7:15 आनी 7:15 न्ही 7:20 जाली आनी हांव आतां पुजेक फुलां गुंथून दवरल्या पळय फाटल्यान ती घेवन वता. आनी हरशीं म्हण आमी युजली वताच डेली अशें पुजेक सांजचे. तुमी म्हणटले आतां हितून डेली वचपा सारकें कित्याक वता काय म्हणून. पळय आपल्या मनाचें आसता. म्हाका वचपाक दिसता वता बरें जाता एक वरभर अशें. आतां आमी 7:15 वता 7:30 वता 8:30 येता 1 वर अशें. आमचे कडेन दिसाक 24 वर आसता. 1 वर देवा फुड्यान घालयता देवाचें भजन हें तें मातशें एक पॉझिटिविटी आनी एक मायंड मातशी डायवर्ट जाता दुसऱ्या वटेनी. सदां तेच घरान रुटीन काम हें तेच वातावरण तेच हें सगळें बेजार येता. सो ताका लागून मातशें परत चेंज म्हणून जाल्यार आतां एक 2-3 दीस आसा. आयज 30th 31st 1st 2nd 3rd 4थार पावयतले आनी 4-5 दीस अशें तशें. मागीर कोण वतले जालें न्ही. सो ताका लागून फॉर अ चेंज अशें म्हणून आतां देवालें जाता सगळेंच जाता. 4 जाणां मेळटा 4 भशेन उलोवप जाता. तितलें मायंड मातशी रिफ्रेश जाता. ताका लागून वता. तशें आयजूय बी वचपाक भायर सरलां. आनीक एक्चुली न्ही आयज आमच्या हांगासर म्हणल्यार फाल्यां दिवाळी न्ही आयच्या दिसाक बी खूब रिच्युअल्स अशें आसता. उदक म्हणून भरतात आनीक ती काट्टा जी जाता पळय न्हू तेजी माळ आनी ती कसली फुलां आनी कसले तरी पानां अशें करून ते सगळें गुंथून बीन न्ही ते मडकेक घालप एंड ऑल ते सगळे खूब कितें रिच्युअल्स आसता. बट कितें आमी चुलीक उजो घालना. सो आमचे कडेन मडकी बी ना चूल बी ना. सो ताका लागून ते आमचो तो रिच्युअल्स आसा पळय तो स्कीप जाता. अशें चिंतलेलें हो म्हाका म्हणटालो आमी दाखोवया गा म्हणून आमचो रिच्युअल्स आसा. आमी जें कितें करच ना तें फक्त तुमकां दाखोवपा खातीर एक दिसाक करप हें सारकें ना न्ही. करता तें कंटिन्यू करूं जाय. करना जाल्यार ना करना. सो ताका लागून हांवें म्हटलें नाका आसूं जें कितें करना तें करना न्ही आमी तितून आनी कितें अशें म्हणून तें दाखोवना तुमकां. पळोवया फुडें बीन मागीर केन्ना चूल बील केली जाल्यार मागीर दाखयता नेक्स्ट इयर बी तुमकां. सो चलात आतां हांव वता भायर सरता. फुलां जी आसा पळय ती घेता आनी वता. हो बी रेडी जालो. दाराक लॉक करता आनी वता. मेळटा मागीर तुमकां फाल्यां असोच आनी एक नवो आनी इंट्रस्टींग असो व्हिडिओ घेवन फाल्यां दिवाळेचो व्हिडिओ घेवन. तो मेरेन म्हाजे व्हिडिओज अशेंच पळयत रावात. व्हिडिओ आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसरनाका. चॅनलाचेर जर तुमी कोणी नवे आसा आनी चॅनल जर म्हजो अजून सबस्क्रायब करूना न्ही जाल्यार चॅनल बी सबस्क्रायब करपाक विसरनाका. चलात मेळया फाल्यां. तो मेरेन थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय. बाय बाय बाय.